नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयज संसदेच्या 3 दिसाच्या खासा सत्राच्या दुसऱ्या दिसाक लोकसभेत बायल आरक्षणाच्या संबंधीत विशयाचेर चर्चा सुरू आसा. आयज सांजे 4 वरांचेर बायल आरक्षण विधेयकाचेर मतदान जातलें. मजगतीं बायल आरक्षण विधेयक 2023 आयज देशभरात लागू जालें. ह्या विधेयका विशीं विरोधी पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी दुबाव उक्तायतना कांय राज्याच्या राजकीय फुडारांत भेदभाव जावपाची शक्यता आसा अशें मत मांडिल्लें. हाचेर जाप दितना केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी स्पश्टीकरण दितना हें विधेयक भेदभाव करपाक न्हय जाल्यार साबार राज्यांनी समान स्तर बाळगुपा खातीर आसा अशें सांगलें. दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है. उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है. हालांकि माननीय गृह मंत्री में इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसद गणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं. ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है. और जब हम महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो हमें बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों की सहजता का भी ख्याल रखने की जरूरत है. संसदेत चर्चे खातीर सादर जाल्ले नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर प्रतिक्रिया दितना हे अधिनियम काळाची गरज जावन आसा आनी बायलांक न्याय आनी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार वचनबद्ध आसा अशी गवाय गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. 80 वर्सां परस चड राजकीय मळार बायलांक तांचो हक्क मेळोवन दिवपी हें विधेयक लागू जावपाक देशभरांतल्या बायलांनी वाट पळयल्या अशें लेगीत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे चर्चेक येवपाचें आहा. तें ऑलरेडी काळान सुरवात जाला. खात्री आसा भारतीय जनता पार्टी आनी NDA हे फुल्ली म्हणजे इज रेडी फॉर दीस बील. आमी येता त्या लोकसभेत हे महिलांच्या खातीर हे एडिशनल 33% सीट आसपाक जाय हो भारतीय जनता पार्टीचो आनी NDAचो स्टँड क्लियर आसा. म्हणून म्हाका दिसता विरोधकांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो. पूण आमच्या परीन आमी सगळे जाणांक पत्र बरयलां. आमी सांगलां आमी ऑलरेडी सोशल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे गोंय सारकेल्या बारीक राज्यान सुद्दां चेंबर ऑफ कॉमर्स पासून इंडस्ट्रीतली सगळ्यो महिला पयली फावटी एका प्लॅटफॉर्माचेर येयलो, तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. म्हाका हांव आव्हान करता अजुनूय बी विरोधकांक की तेंच्यांनी हे बील पास करचें, तेंच्यांनी पॉलिटिकल घेवचें न्ही. जाय जाल्यार आमी म्हणटा तशें तेंच्यांनी पास केल्ल्याची क्रेडिटूय घेवची. हय आमी पास केला म्हणून नाका जाल्ली भितर पुतां काडची न्ही की ते तितूरूच दियात आनी सीट वाडटा जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता. कोणाच्या पोटान दुखचें न्ही. आमी महिलांच्या खातीर आसा, महिलांक न्याय दिवपा खातीर आसा आनी पयले फावटी देशाच्या लोकसभेत म्हणजे 79 वर्साच्या उपरांत हे बील पास जाता आनी खऱ्या अर्थात महिला भगिनींक न्याय मेळटलो. ताच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करून हे बील पास करपाक जाय आनी पास जातलें हाची म्हाका आशय आसा. थँक्यू. चलो. केंद्र सरकारान संसदेच्या दोनूय सभागृहांत भोवमतान संमत केल्लें हें विधेयक बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर म्हत्वाचें आसून बेगिनात बेगीन ताची अंमलबजावणी जावप गरजेचें आसा अशें मत पर्येचे आमदार डॉ देवया राणे हांणी उक्तायलें. ही नारी शक्ती देशाक आत्मनिर्भर करपाक म्हत्वाचें योगदान दितली असो हावेस लेगीत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलो. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे 16, 17, 18 तारखेक हाजे म्हाका खात्री आसा की चर्चा जावन डिस्कशन जावन जशें बिल युनॅनिमसली दोनी हावजांनी पास जाल्ले बाय ऑल पार्टीज तशें म्हाका खात्री आसा की हे ताजें इम्प्लिमेंटेशन जावपाची अत्यंत गरज आसा. इट इज द नीड ऑफ द आर म्हणटा तशें. आनी म्हाका खात्री आसा की हे ह्या 3 दिसाच्या डिस्कशनाच्या नंतर इम्प्लिमेंट जातलें. कित्याक नारी शक्ती आमी जेन्ना म्हणटा महिला शक्ती तांकां तर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार ही काळाची गरज आसा. आनी सगळे पार्टी विरोध करनासतना बेश्टेच राजकारण करनासतना महिलांचे तर खरेंच तुमकां पडून गेल्लें आसा. महिला तर खरेंच खऱ्या अर्थान तर तुमकां सगळे क्षेत्रांत तर फुडें वचून डिसिजन मेकर्स जावपाक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी एकत्र येवन सगळ्या कडेन मागता की तुमी हे माननीय प्रधानमंत्रीचे हात बलकट करात आणि हे बिल पास करून घ्यात.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्येच्या आमदार डॉक्टर देविया राणे तशेंच हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या खाला गोंय ग्रामीण उपजिविका मोहिमे अंतर्गत आयोजित जी फूड फेस्ट 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ही कार्यावळ दोनापावलाच्या लोकभवन हांगा आयोजीत जाता. ह्या कार्यावळीत पारंपारीक गोंयचे खाद्य प्रकार सादर करपा हेतान 30 स्टॉल उबारल्यात. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयच्या पारंपारीक जेवणा प्रकाराच्या तुळेंत संवसारांतलें खंयचेंच खाण सर्त लावपाक शकना. पेडण्या ते काणकोण मेरेन गोंयांत तरेकवार रुचीक जिन्नस गोंयची खाद्य परंपरा गिरेस्त करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आणि त्याच गाड्यार गेल्या उपरांत ताका गोंयची शागोती आसतली, गोंयची भाजी आसतली, हे मेळूंक शकता. बट इट इज नॉट इन अ 5 स्टार. इवन दो आमचे कॅटरर सुद्दां मॅक्झिमम नाव महाराष्ट्रीयन, गुजराती आनी बाकीचेच आमकां खावपाक लागलेले आसा. जाल्यार तांकांय दिसपाक लागला की गोंयकारांक हें आवडटा काय म्हणून. बट ते विसरले बरेचशे फावटी गोवनूच प्रमोट करपाचें, कारण गोंयकारांक जर गोवन प्रमोट केलें किंवा आजून भायल्या लोकां खातीर ते कॅटरिंग करता आसतना स्पेशली जी फूड कल्चर जर तुमी प्रमोट केलें जाल्यार ते आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ते फुडें वचूंक शकता. आनी वीच टेस्ट हो तो गोंयचो शेफ दिवपाक शकता. गोंयचो शेफ म्हणल्या पेक्षा हांव म्हणटलो की गोवन वुमन जी आमची गांवांतली महिला आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन ते आनीक बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. जी फूड फेस्टिवल इज रिच इन culinary heritage, vibrant traditions and entrepreneurial strength in rural communities. गावागावांतल्यान अशा पद्दतीचो जी आनी वेगवेगळे कडेन आमी पळयताले पेडण्या पासून काणकोण वता पर्यंत वाटेर तर सगळे कडेन म्हणजे बिचोले जायले, सत्तरी जायले, धारबांदोड्यात गेले, सांगे गेले, केपें गेले, काणकोण गेले आनी 22 वर्सां आमी सांगसेती जायले. गोवा चॅम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांणी MIT संवसारीक शांतताय विद्यापीठाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या 37व्या गोवा 2037 परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं पद्मभूषण सन्मान फावो जाल्ले मूळ गोंयचे वैज्ञानीक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांकां गोमंत गौरव भोवमान भेटयलो. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डॉक्टर माशेलकर हांच्या अध्यक्षते खाला गोंय भांगरा महोत्सवी उदरगत मंडळान सुचयल्ल्या गोंय 2035 खातीरच्या 7 मार्गदर्शक सुचोवण्यांचो उल्लेख केलो. Raghunath Mashelkar, and which has articulated the transformative framework of the 7 arrows for the Goa 2035. The vision of Suramai Goa, Susanskrit Goa, Santulit Goa, Suvidya Goa, Samruddha Goa, Sushasit Goa and Swanit Goa provides the holistic and forward-looking roadmap for the state. सर, मी माझ्या पहिल्या बजेट स्पीचमध्ये आपल्या ह्या 7ही एरोंचा उल्लेख त्या ठिकाणी केला होता आणि आज मला सांगायला अभिमान वाटतोय की त्यातलं परशुरामाचा स्टॅच्यू जेव्हा आपल्या कंपालवरती उभा राहिला त्यावेळी हा गोवा हा सुरमय पण झालेला आहे आणि सुविद्य पण झालेला आहे. 100% लिटरसी ऑलरेडी वी हॅव अचिव्ड. दॅट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आयज सकाळीं पणजी बाजारांत भिरांकूळ परिस्थितींत आशिल्ल्या इमारतीचेर कारवाय करत पणजी महानगरपालिकेन इमारत मोडपाच्या कामाक सुरवात केली. ही इमारत मोडपाच्या निर्णया आड ह्या इमारतींत आशिल्ल्या दुकानांच्या मालकांनी न्यायालयांत कागाळ केल्ल्यान हें काम कांय काळा खातीर प्रलंबीत आशिल्लें. हे विशीं पत्रकारां लागीं उलयतना इमारत मोडून दुसरी इमारत बांदले उपरांत पयल्या दुकानदारांक दुकानां मेळटलीं अशें लिखीत उतर महानगरपालिका दिवपाक तयार नाशिल्ल्यान दुकान मालकांचो विरोध आशिल्लो अशें एका दुकान मालकान सांगलें. मांद्रेच्या आशवे दर्यादेगेर आजोबा देवळा लागीं पर्यटकां खातीर उबारिल्ल्या कॉटेजीक उजो पेटून लाखांचें लुकसाण जालें. काल रातचो उसरा जाल्ल्या ह्या अपघातांत कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना. उजो पालोवपी दळ वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थळाव्यांनी यत्न केलो. ह्यो कॉटेजी सामक्यो एकमेकांक तेंकून उबारिल्ल्यान थंय पावप उजो पालोवपी दळा खातीर त्रासाचें थारलें. उजो पुरायपणान पालोवपा खातीर 3 वरां लागलीं. उजो पालोवपाचे प्रक्रियेंत पेडणे, म्हापशें तशेंच पर्वरीचे उजो पालोवपी दळाच्या पथकांनी जोड कारवाय केली. ह्या अपघातांत 26 कॉटेजी पैकी 4 कॉटेजी पुरायपणान गुबूर जाल्यो जाल्यार हेर कांय कॉटेजीचेर उण्या प्रमाणांत प्रभाव पडला. पुराय कारवाये विशीं उजो पालोवपी दळाचे नामदेव परवार हांणी अदीक म्हायती दिली.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपल्यो. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.